तुझ्या नावान आमी सांगता मेळ्या संतोष भरीत काळजान तुका हरसिता तुझे मरण जीवन पोण आमी समरता सर्गी जेवणाक तुझ्या आमी बागेता सोम्या जेजू क्रिस्ता सोडवून दारा उपकाराक तुझ्या अर्घा दिता रक्तान तुझ्या आमकां नितळ केल्याय कुर्साच्या मरणाता जिवीत दिला बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुबे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. मिसाची तेसावा आपल्या जल्मा दिसाक जेजू बाळका करगां जावन मीस पेटयतात. जेनिस फेर्नांडीस अंधेरी मुंबई आपल्या 10व्या बर्थडे दिसा आलिशा डिसोजाच्या बर्थडेक मीस पेटयतात. अर्गान जावन अरुण आणि प्रिसिला डिसोजा जेजू बाळकाथान मेळिल्ल्या स्वरूपकारांक अर्गान जावन झेवियर सुनील आणि कुटाम एरन मार्क डिसोजा लॅन्से जॉर्ज डिसोजा प्रिया सल्डाना रितेश डिसोजा आपल्या तेसा वांगातीर मागदलेन डिसोजा संवसारांत समाधान जावचे खातीर सिसिलिया डिसोजा देवादेन जाल्ल्या कुटुंबा सर्व आत्म्या खातीर यॉन फ्रँक देवादेन आल्बर्ट डिसोजाच्या आत्म्याक एरन मार्क डिसोजा देवादेन बॅप्टिस्ट लुई सल्डानाच्या आत्म्याक प्रिया सल्डाना देवादेन जाल्ल्या कुटुंबाच्या सर्व आत्म्या खातीर रितेश डिसोजा. आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळा प्रत्येक सावन आमचो ब्रदर सिल्टन नरोना खातीर मागीर आपलो जल्मा दीस आज ते आचरण करनासात. देव तांचे वयर आशिर्वाद घालूं तशेंच ताजो एक बरो याजाक जावचे बाग ताका फावो करून दी म्हणून आमी मागया. विशेष रितीर आयचे हे मिसाचे बलिदान देवादेन बाप फेलिक्स मॉरसाच्या आत्म्या खातीर आमी भेटयता. आज सकाळी 10 वरार निमाणी रीत आनी मीस आसतले आनी फादर फेलिक्स मॉरस आमच्याच कॉन्वेंटांत आसलो याजाक हाका आमी निकोवपाची विधी आसतली. फादर फेलिक्स मॉरसाच्या आत्म्याक देव शांती दिवं दी आनी ताका सर्गींचे बाग फावो करून दी म्हणून आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमचो देव जावन आसा मोगाचो देव आनी देवाक ही बेजार जाता. ही आज आमी पळयता पयल्या वचपांत मनीस पाताकन पयस गेल्यार देव ताजे विशयान बरेंच चिंता. वांजेलात आमी परत पळयता जेजूची शिकवण 3 दीस आयकले उपरांत तांकां भूक लागल्या म्हणून जेजू की बेजार जाता तांकां कितेंच बरें करीचें ही जावन आसा देवाची आशा. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी देवाक सेवता तोच जेजू क्रिस्त आमच्या काळजांत येता आशिर्वाद दिवचो त्याच देवाक स्विकार करूंक आमकां आमी आयती करया. आमी केल्या सर पदकांची दुखदन सांगात आमी मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव संवसारून सांगता मोनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरण आनी बरें सांडून हांवें जायती पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसतपणीक संवकार मुरे सगळ्या देवतांनी आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची कागद करून आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमियाका प्लुतकर सुमियाका प्लुतकर Krista kaklutkar Krista kaklutkar Somia kaklutkar
प्रार्थुया. मोगाळ बापा, फेलेस तुझ्या साकराक ह्या संवसारांत हे जगपणाचे मान्यारपण दिवन तुका बरें दिसलें. ताका आतां सरकार महिमेवंत करून त्याच मान्यारपणाचे इनाम ताका दी म्हूण मागता हांव. आमच्या समिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचव. सर्वेस्परा देवान दादल्याक उलो केलो आनी विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जाप दिली, तूं बागेंत चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो. हांव विणगो आसलो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो. देवान ताका सवाल केलें, तूं विणगो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें? हांवें आडवरल्या रुखाचें फळ तुवें केलें कितें? दादल्यान जाप दिली, तुवें म्हजी सांगातीण करून दिल्ले स्त्रियेन त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. सर्वेस्परा देवान स्त्रिये लागीं विचारलें, हें तुवें कित्याक केलें? स्त्रियेन जाप दिली, सर्पान म्हाका फसयली आनी हांवें तें केलें. तवळ सर्वेस्परा देवान सर्पाक म्हळें, तुवें अशें केलें देखून सर जनावरां आनी मनजाती मदें तूं शिराप पडलेलो जावं. तुज्या पोटाचेर तूं सरतलोय आनी सगळ्या तुज्या जिवितांत धूळ तूं खातलोय. तुजे आनी स्त्रिये मदें, तुजे संतती आनी तिचे संतती मदें दुस्मानकाय हांव घालतलो आनी तिची संतत तुजें मस्तक चिंचतली आनी तूं तिचें खोटें खोंस मारतलोय. स्त्रियेक ताणें म्हळें, तुज्या गर्भेस्तपणाचे कश्ट हांव वाडयतलो. दुखीन तूं भुरग्याक प्रसूत जातली, पूण तुज्या दादल्याक तूं अत्रेकतली आनी तो तुजेर अधिकार चलयतलो. दादल्याक ताणें म्हळें, तुजे स्त्रियेचें उतर आयकून हांवें आडवरलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें, देखून तुका लागून भुंयचेर शिराप पडूं. सगळ्या तुज्या जिवितांत कश्टां वावटीन भुंय वचोवन तुजें पोट तूं भरतलोय. ती भुंय तुका खांटे खुंटे उत्पन्न करतली आनी शेतांतलीं झाडां तूं खातलोय. धरणींतलो तुका काडलेलो देखून धरणीक तूं फाटीं वचसर कलापाचो घाम व्हारोवन तुजें पोट भरतलोय. वय धूळ तूं आनी धुळीक तूं फाटीं वेतलोय. मनशान आपले बायलेक एव म्हूण नांव दिलें, कित्याक जियेतल्या सर्वांची ती मूळ आवय. सर्वेस्परा देवान मनशाक आनी ताच्या बायलेक सामड्याची मुस्तायकी करून नेसयली. उपरांत सर्वेस्परा देवान म्हळें, आपले मनीस आतां बरें वायट समजून आमचे सारको जाला. जिविताच्या रुखाच्या फळाकी तो हात घालीत आनी तें खावन सासणीक जियेत तशें घडोवंक नजो. देखून सर्वेस्परा देवान ताका एदेनाच्या बागेंतलो भायर घालो आनी जे धरणीचो ताका रचलो तेच धरणीक वचून ताका धाडलो. मनशाक असो देवान भायर घालो आनी जिविताच्या रुखा सरशी कोणेय वचनशें एदेनाच्या बागेंचे उदेंतीक केरुबियाक आनी सर कुशींनी गुंतात असली जळत्या उज्ज्याची तलवार दवरली. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परा संततीच्या संततेक तूंच आमचो आसरो. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो. पर्वत दोंगर अस्तित्वांत येवचे आदीं पृथ्वी आनी तांतले देश तुवें रचचे आदीं ससनाथांव ससनाक पर्यंत तूंच आमचो देव. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो. मनशानो फाटीं वसा अशें फर्माण दिवन मनशाक तूं परत्यान मातयेक फाटीं पावयताय. 1000 वर्सां तुजे दृश्टीन येवन गेल्या कालच्या दिसा वा रातीच्या एका फरा सारकी.
सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो. तूं मनशाक उदकाच्या लोटा परी ओडून व्हरताय, ताची जीण एक सोपाण कशी. सकाळच्या आदेसाक जीव जातल्या तणा परी दीस उदेतना तें जीव जावन फुलता, दीस बुडतना तें बावून सुकता. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो. आमचे दीस मोठे म्हूण आमकां विसरूंक दिनाका, तेन्ना आमच्या काळजांत मेळटली जाणवाय. सर्वेस्परा बदल तुजें मोन केदोळ पर्यंत रागार रावताय, तुज्या साकरांची तुका बिरमत दिसूं. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो. सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना, बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी आनी एक संदर्भार एक व्हड सोमो एकठांय जालो आनी तांकां कावको कांय ना जालें. तेदवा आपल्या शिसांसरशी आपोवन जेजून तांच्या लागीं म्हळें, ह्या लोकांचे म्हाका सुरसुरे भोगतात. फाटल्या 3 दिसां जावन म्हजे सांगाता ती रावल्यांत आनी खावंक जेवंक तांच्या लागीं कांय ना. आनी आतां हांव तांकां उपाशी घरा धाडीन जाल्यार वेतना वाटेर ते तंग जातीत. तांचे मदली थोडी पयस जावन आयल्यांत. ताका शिसांनी जाप दिली. हांगा एक सुवातेर तांकां उंड्यांनी दादोशी करूंक कोणाक साध्य जायत? तुमच्या लागीं कितले उंडे आसात? विचारी जेजू. 7 म्हणून जाप दिली. तितल्यार लोकांक धरणीर बसोवंक ताणें फरमायलें. उपरांत ते 7 उंडे घेवन ताणें अर्गां दिवन मोडले आनी तांकां वांटून आपल्या शिसा लागीं दिलें. शिसांनी लोकांक वाडलें. थोड्यो ल्हान मासल्योय तांचे संगी आशिल्ल्यो. तांचेर ताणें आशिर्वाद घाले उपरांत त्योय लोकांक वाडूंक सांगलें. ती सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं. खावन उरले कुडके आरावन काडटना 7 दाली भरली. जेवलो लोक चड उणे 4000 जायत. उपरांत तांकां ताणें घरा धाडलीं आनी तो आपल्या शिसा सांगाता मचव्यार चडोवन दालनुता गांवांक पैण करून गेलो. देवाचे उतार हे. वखडी तुका क्रिस्ता. देवाक बेजार जालें. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवाक बेजार जालें. आयच्या पयल्या वचपांत आनी वांजेलांत 2 गडीत आमी पळयता. पयलें गडीत जावन आसा आदाम आनी एवेन पाताक कर्ण पातकांची शिक्षा जोडची. वांजेलांत आमी आनी एक गडीत पळयता. जेजू उंडो आनी मासली बेसांव दिवन 4000 लोकांक तो वांटता. एका रितीचे अजाप आयच्या वांजेलांत आमी पळयता. पूण ह्या दोनूय वचपा फाटल्यान आमी पळयता देवाक बेजार जालें. जर तर पयल्या वचपाचेर आमी नजर मारची जाल्यार आमी पळयता आदाम आनी एवेन आडवारलें फळ खावन देवाच्या मुखार शिक्षेक उबी जातात. हाच्या फाटल्यान आसलो ध्येय एकच, मनशांची भिरांकूळ आशा
कितले आमकां मेळल्यार आमकां पावना आनी की व्हड जायचें ल्हानशें घर आसा ना तें पावना तें मोड व्हड एक 2 माळयेचें घर बांदिचें घरा सायकल आनी स्कूटर मात्र आसा नाका तें पावना आमकां धाकटें एक मारुती ओमिनी म्हणून कार जाय मारुती कार आसल्यार पावना आमकां एक बरें व्हडलें कार जाय 10-15 लाखांचें कार जाय इल्लोसो जागो आसा ना तें पावना आनी की बरें जायचें आनी की चड जागो जाय कुडीची सबाय कितली आसल्यार पावना आतां पुरो आर्टिफिशियल फिक्स करून कितें ते आयल्यान सक्कडी कुडीची सबाई बरी जायची मनशांची भिरांकूळ आशा कितले मनशाक दिल्यार पावना तीच आशा आसली आदाम आनी येवेची आनी त्या आशा निमती स्वाकुशे निमती आदाम आनी एव देवातावन होगडावन घेतात सरू देवान दिल्ली बेसांवां आमी पळयता पोरण्या सोल्यांत आंज बुडव्याक देवान रचल्लें देवाक स्तुती गावचें काम ताचें जावर आसलें पूण आमी कित्याक देवाच्या अधीन आसा जाय आमकां कित्याक देवा तशेंच जावंक जायना देवा विरोध उपराट उरले थोडे आंज बुडवे आज आमी तांकां सैतान म्हूण आमी सांगता लुसिफेर आनी ताजे वर्गाचे तशेंच मोनिसी देवा विरोध येता आदामान येवन देवा विरोध येता देवा सारकें जावच्या खातीर आडवारलें फळ खाता देवाच्या अधीन आसच्या बदलाक देवाच्या की वयर येचे ही जावन आसली आशा आनी अशें स्वाकुशेन आदामानी देवान दिलें सरू बेसांवां होगडावन घेतात आनी हाच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता खंयच्या रितीची शिक्षा देव सोरपाक दिता देव येवेक आनी आदामाक दिता आनी तांचे सांगता सरू मनशा कुळाक आज आमी सांगता हें जावन आसा महापाताक हर एकलो मनीस ह्या संवसारी जल्माल्लो महापाताक घेवन जल्माता पूण म्हाका पयल्या वचपांत भोव खुशी दिसलें केवल एक वाक्य तें जावन आसा देवाक बेजार जालें ताणेंच सामड्याची वस्तुरांकन आदाम आनी येवेक नसयलें आदाम आनी येव देवा मुखार येता आनी सांगतात कित्याक तूं लिपलाय आमी विणगी आसा त्या देखून आमी लिपल्या पूण देवच पाता केल्ल्या मनशाक ताजे विरोध गेल्ल्या मनशाक सांडिना आशिर्वादान दिता तोच सामड्याची वस्तुरांक घेवन आदाम आनी येवेक नसयता हो जावन आसा आमचो देव देवा विरोध कितले आमी पयस गेल्यार निमाणे आशिर्वाद दिवचो जावन आसा तोच देव आयच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजूक बेजार भोगता 3 दिसांत हांव ती म्हज्या सांगाता आसा तांकां जेवंक कांयच ना जर तर ती परत वाटेर घरा गेल्यार वाटेर पडटलीं त्या देखून तांकां हांवें कितेंय दिजय हो जावन आसा उद्देश देवाचो देवाची कदाळे आशेक हांवें म्हज्या लोकांक म्हज्या मोगाच्या लोकांक आशिर्वाद हांवें दिजय तांकां हांवें रितें करूंक नजो तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जायती जण हे मीस तुमी ऑनलायन पळोवन आसात एक सवाल आज हांव तुमचे लागीं विचारता कितले फावटी जिवितांत बरें जायचें कितले फावटी जिवितांत हांवें मागलें मेळाचें कितले फावटी हांवें आशेन काडले सर्व विशय जिवितांत रुता जायचे म्हणून निजा देवाक सांडून बॉम्बे फाटल्यान कितले फावटी आमी वचोंक ना कितले फावटी आमी माट मंत्राच्या फाटल्यान आमी वचोंक ना त्या एका निजा देवाक सांडून बॉम्बे फाटल्यान राखा जाल्ले तांणी दिल्ली वस्तू पुरा घेवन आमी आमच्या घराक हाडूंक ना कितले फावटी जिविताची आशा घेवन एका निजा देवाक सांडून दिल्लें पुरा बांदून हाडन आमच्या आकाशार जावं दी घरा जावं दी पूर्ण आमी दवरूंक ना थंय हांगा बांदून दवरूंक ना आशा मनशाची देवाचे सारको जाय आशा मनशाची म्हाका दिल्ल्याचे की चड म्हाका जाय ह्या देखून आदामान येवेन त्या दीस केल्लें पाताक आजय आमी करत आसा एका निजा देवाक सांडून आमची आशा घेवन आमकांच आमी देवा तावन दिल्लें सरू बेसांवां होगडावन घेता तर मोगाच्या भावांनी भयणी आमचो देव बेसांवां दिवचो देव ह्याच देवा ते आमी एक जावंक जाय आमचो देव आशिर्वादा दिवचो देव त्या देखून त्याच एका निजा देवाक आमी नामान करूंक जाय आमी ताका आराधन करूंक जाय आमचो देव जावन आसा आमची दुकां पुसचो देव
आमचो देव जावन आसा आमच्या मोतीचे भितर असली सर्व चिंतना जाणा असो देव त्या देखून ह्याच या कनिजा देवाते आमी एक जावया त्याच या कनिजा देवाक आमी आराधन करया आमच्या जिवितांत कितले कश्ट येवं दी आमच्या जिवितांत बरेंपण जावं दी पूण ह्याच या कनिजा देवाचो सांगात आमी धरूंक जाय त्या देखून आयचे मिसाचे बलिदान भेटयत आसतना मागया आमच्या जिवितांत कश्ट आसूंक पुरो आमच्या जिवितांत सलवणी आसूंक पुरो आमच्या जिवितांत जायते सुरसुरे आसूंक पुरो पूण बेसावा दिवचो देव आमचो देव नीज देव ह्याच निजा देवाक जेजू क्रिस्ताक आयच्या ह्या मिसाच्या वेळार वुंड्या आनी दाका सोवे आमी स्विकार करता होच देव आमच्या काळजांनी येता आसतना ह्याच देवाक आमी स्विकार करया आमच्या काळजांत रावोंक आमी ह्याच निजा देवाक आमी सांगया आनी आशिर्वाद दिवचो देव आमच्या सांगात रावोन दी म्हणून मागया सोमिया वर्ते देणे म्हाका सोसारिया पयणा जावे करे बलिदान पातकी जिणे मोचे मेणा बेटो उदार काळीज बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे उदार काळीज बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हजे तुमचे बलिदान सर्पदुदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनानी मोहिमेक आमच्या नेक्या पयसपेच्या देवाक सोरिस्पोर मानून घेऊ सर्पदुदार देवा फेलिक्स तुझ्या ह्या जाकान जेजूचे गुड संभ्रमून ताजे जिवीत आमच्या ह्या गुटांनी मेळाशें केलें हो यज्ञ तुका भेटोवंक ह्या तुज्या साकराक जेजूच्या महिमेंत मुखामळ पळोवंक आनी दैवीक जिविताचे संपूर्ण कायेन दोशी जावंक फावो कर म्हणून आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू वरवे आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमचे काळजां वो बारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासोया वयशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर उकाळी आनी सर उतें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नित्य सोने आमच्या फायद्याचो तोच तूं संवसाराचें तारण मनशा कुळाचें जिवीत मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपण ताजे उद्देशी देवदूत तुका प्रणिपात करतात आनी तुज्या मुखार ससनाच्या ससनाक संतोसतात तांच्या संगाती आमचे ताळे मेळोवन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दळबराचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संसार भलाच्या वैभवान उंचगी तुका जय जय सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय उंचगी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कोडो आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें गुंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची त्याच परे जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससणे कराराचे हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसवत आनी सुमेस्त मनशा बसवत ते वरवतले हे म्हज्या उगडासा करात
बावर्त सोगुड परगटुया. सोन्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन बोल आम्ही करता तुझ्या येण्या सोम्या जेसू बापा जेजूच्या मरणास आणि पुन्हा जिवंतपणास आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिवित सोडून आणि सोडवण्याची काळस तुका समर्पिता. तुझ्या मुखार येऊन आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आम्ही तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सवतेला आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आम्ही नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेत उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बगेवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे येजाकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. सर्वेस्परात तुझ्या साकरा फादर फेलिक्साची एकाकुळत कर ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्थाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तशेंच ताच्या बराबर तो पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची एकाकुद कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अवंकार मोरये देवाचे माये संगती बगेवन धरून दुतांनी सर उकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यासचे सुतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनात. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन देर्गेवर म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे उशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुशिसांव तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतली आमकां निवार दाय कोणी ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींच्या बागान आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबरच्या नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमेची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडलेली ह्या शेळेच्या जेवणाक आपण मेळिल्ली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें पाक म्हाका आफवना पूण तुजे उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. औत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें
संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे ताव केदीकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन. Mastuce कितले स्वादीक रगते बोवा मोलीक आत्मिकताय सदा दिवचे. अत्रेक ना सोम्या हांव सेवच्याक तुका मासा रक्तान सदा पोसाय म्हाका. दुसरेच कितेंची म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका. अत्रेक ना सोम्या हांव सेवच्याक तुका मासा रक्तान सदा पोसाय म्हाका. दुसरेच कितेंची म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका. प्रार्थुया. भोव दयाळ बापा, फेलिक्स तुज्या साकरा ह्या जगाच्या हातांतलें सस्त्रीक जिवीतचें जेवण सबार फावटी तुज्या भुरग्यांक मेळ्ळां. ह्या जेवणा पासत आनी ताज्या ह्या जगपणा पासत तुका आमी आयच्या दिसा दिन वाचतां आनी तेंच सस्नीक जिवीत महिमेन ताका बगोवंक दी म्हूण व्हडा बरवशान तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. कार्मेल सायबिणीचे नोवेन. ये भाग्यवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणता. आपणाक सचारण दसी म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान तुज्या एकाच पुताची आवय सावन वेंचली. जेजून तुज्या पुताक कुर्सारूप काडटना आमची आवय सावन दिली. कार्मेल गुड्यार मठवशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हणून मानून घेतली. गरजे आकांत वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवाले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुजे पुरी बोळे माये, कतरांतल्या अंकारी. कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां ये धैर्य सुकरा म्हूण परातले आनी तूं तांकां पावली. आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणलें दृढ पातयेणीन आनी तीर बरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सर्व गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार आमी दवरता. आमची सर्व विनवणी मागणी त्याच देवा मुखार दवरया. सांगता म्हणया. उगडास कर ये भोव दयाळी अंकारी माये, तुज्या आसऱ्याक दावरलो, तुजो आदार मागलो, तुजे मध्यस्थी सोदलो. कोणपणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पत्येणेन धैर्य घेवन तुजे कडेन धांवून येता. ये अंकारीचे अंकारी म्हजे माये, तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. सर्व आमी सांगाता मागया. नमान मोरये कृपेन बरलेले समी तुजे सांगाता. स्त्री आमी तर तुजो देव आनी सदैवी फॉल जुगचे जेजू. भगवंती मरिये देवश्मे पाप्यां खातीर विनंती कर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. कार्मेलीच्या सुंदर राणीये, आमकां पासत विनंती कर. अर्गां प्रार्थन. ये भगवंती मोरये कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता. तुवें आमच्या खातीर मागून धाडलेल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेणेन तुजी मेत्रीण केल्ल्या सर्वांक कश्टां अनवरांनी वायट विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून तुका आमी दिन वाचता. ह्या घडये आमी तुजे चिंतसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीची प्रयत्न करतल्या.
अशें आमी सदांच सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक पावोंक आमकां फोव कर म्हूण मागता तुज्या आनी तुज्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं आमेन. Standing, oh clemens, oh pia, oh dulcis Virgo Maria. Mokal putra sove, Awar mereka शिवाने आमता. Bagit ko sa Chikabin, Rumkam Chitwam Chintismantlin, Bapache Ptacheni Puitat Menchinavi. Amen.